आता माझ्या जावपाचे असा पॅडिक्युअर आणि हे दीदी माझ्या आता पॅडिक्युअर करतले. आता हे घालप खंय आता हे आता घालता आणि फटाफट जाता रेडी. हे पळय आता नेल पेंट चॉईस करपाक जाय म्हाका, सो हांव आता ह्यो कलर घेता. हय पण सध्या हांव जाला आता जादू एलियन जाला एलियन. दुसरे हांव येयल्लो आसा आतां पणजे पळय आनी पणजे आमची गाडी जाता बफ. बफिंग चालू आहा पळय बफिंग. सो गायस माझे न्हू आता सगळे कंप्लीट चाललेले आसात. हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसा. आणि तुमकां तर खबरूच आसा न्हू आयज हांव वचपाचें आसा पार्लरान. हांव सारकें आयज खूब हॅप्पी आसा. आनी पार्लरान म्हाका आयज कमीत ते कमी 3 ते 4 वरां लागतली. आतां वाजल्या दनपारचे 2 आनी हो म्हाका सकाळ सकाळ फुडें म्हणजे दनपारा म्हाका सोदूंक येयल्लो न्हू रे. कितें म्हणून खंय वचपाक? काय ना बश्तो म्हाका सोदपाक येयल्लो. डेली तो येता म्हाका सोदूंक. स्कूल सुटले न्हू युनिफॉर्मानूच आमगेर. मागीर युनिफॉर्म काडपाक मागीर ताका धाडचो पडटा. मागीर परत आमगेर जे बी कांय ना. हय न्हू रे. म्हाका म्हणटा दीदी आपणाक तुज्याच वांगडा रावपाक जाय. आनी आतां पळय तो बाबडो म्हाका सोदीत येयला. आयज खंय तेंचे एग्जामी आनी तेंचे स्कूल कांयच बेगीन सुटले न्हू रे. पण जालें मोये हांव आतां भायर सरता. आतां तूं कितें करतलो रे? खबर ना. तो काय बरो मोगान म्हाका सोदूंक येता. आतां तूं कितें करतलो? घरान चिकन फ्राय करतलो. वाव, चिकन आहा तर तुमगेर? ना, हाडले पैशांचे फ्री अशें. वाव, तूं आतां घरा वचून चिकन करतलो. बरें आहा तुज्या चिकन बिकन. आनी मागीर घरकासूर करपाक वयचें जाय ना? अरे रे, आतां आमी बेगीन येत जाल्यार हांव तुका फोन मारता कळ्ळें मरे. आनी लेट जायत जाल्यार म्हाका दिसता आयज चड करून आमकां लेटूच जातलो. सो मागीर आमी फाल्यां कितें तरी मज्जा करया. बरें कितें तरी खावपाक. चिकन करया. बरें KFC स्टायल चिकन. बरें लॉलीपॉप ओके. फाल्यां पळय म्हणटा चिकन लॉलीपॉप करया म्हणून. सारकें मरे. बरें तर डन. सो गायज हांवें सांगलां म्हाका रेडी जावन राव म्हणून. सो हांव आतां रावला. पळोवया आतां केन्ना येतलो तो. पणजे न्हू तें मातसो टायम लागतलो पावपाक. आनी ट्रॅफीक आसल्यार सांगूच नाका आनीकूच टायम लागतलो. सो गायज आयज हांव येयल्लेलें आसा सलूनान म्हाजो न्हू न्यू लूक करपाक. कळ्ळें न्हू तुमकां. केस बी बरें सारके सुळसुळीत करपाक. वाव, हांव तर हांगासर फर्स्ट टायम येयला. कितलें सुंदर आसा हे. वाव. सो गायज हे पळय हांव आतां सलूनान भितर येयल्लेलें आसा. हे पळयात. सो येस, आतां म्हटल्यार 6 म्हणसर म्हाजें सगळें जातलें. आनी आतां वाजलेलीं आसा 3 आनी अवी काय बश्तो भायर वेट करूं शकना न्हू 3-4 वरां. त्या खातीर अवी आतां कितें करतलो सांग. आपणाचें पयलीं काम करतलो आनी मागीर म्हाका व्हरपाक येतलो. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आनी आयज आमी येयल्लेली आसा पेनजीम. म्हाका बारीक काम आसलें आनी अंकिता गेला सलूनान. आतां तेतून आनी एक 6 वरां बेश्टो टायम वेस्ट जातलो म्हाजो. सो हांव वयता म्हाज्या फ्रेंडा कडेन. म्हाजें एक काम आहा तें कंप्लीट करता. हांवें चिंतलेलें कितें जाणा आंटी कडेन वयतलो म्हणून तिका मातशी कितें पयशांची मदत करतलो. मागीर चिंतलें म्हाका तितलो टायम मेळचो ना. सो हांव पयलो वयता म्हाज्या फ्रेंडा कडेन. आतां मातशें वगत बसता हांगासर आनी वयता. तेणी सारको म्हाका 3:30 आपयला. सो पळोवया आतां कहें कितें पळय तें. पापाची परी गेल्या थंय 6 वरां. आतां म्हाजी तकली मेळ 5-6 वरां. अपय अवी भायर बसला. अपय. सो गायज हे पळय हांगासर येयल्लेलें आसा. सो गायज
पळय हांगासर आतां पावलेले आसा. आतां फर्स्ट कितें आसतलें तें म्हाका खबर ना. हांगासर हे पळय खाट कशी आसा आनी हेजेर आतां फर्स्ट क्लीन अप करतले काय कितें म्हाका कांयच आयडिया ना. आतां लेट्स सी. हे पळय हे कितें तरी दिला. हे आतां घालप खंय, चेंज करप. आतां हे घालप खंय, आतां हे आतां घालता आनी फटाफट जाता रेडी. सो गायज आतां लायलेलें आसा म्हाज्या तोंडाक D10 मास्क आनी हांव आतां सारकें जाल्यार जादू कशें पळय. म्हाकाच पळोवन भंय दिसता, कसलें दिसता न्हू एलियन कशें खंयच्या दुसऱ्याच प्लॅनेटार येयल्लेल्या भाशेन. आतां हे खंय 20 मिनटां ल्हान दवरप खंय आनी मागीर आनीक कितें करपाचें आहा. आतां पळोवया हेजो कसो कितें ग्लो येतलो तो. पण सद्या हांव जाला आतां जादू एलियन जाला. एलियन दुसऱ्या प्लॅनेटा वयल्यान येयला कशें हांव. म्हाका खबर नासलें पयलीं कसलो कलर लायला तो. मागीर हांवें कॅमेरा ऑन करून पयलो पळयता जाल्यार ब्लॅक कलर लायला. म्हाका कोण भियोवमात नाका, पयलींच सांगता तुमकां. हांव येयल्लो आसा आतां पणजे पळय. आनी पणजे आमची गाडी जाता बफिंग करपाचें काम आहे पळय बिजी. सो फायनली हांव आतां गाडी बफ करता आनी मागीर वयता हेडलायट पळोवपाक. हेडलायटीचें काम करूंक जाय न्हू एरोक्साचें. आनी अंकिताक हांवें थंय सलुनान सोडला व्हरोन. सो आतां पयलीं बफ करता. जस्ट इमॅजिन करात हे मास्क लावन हांव बी वांगडा फाटल्यान बसला आनी अशेंच घरा वचत जाल्यार कितें जातलें. लोक कोण आसतलो न्हू. अशें एकदां करपाचें न्हू. म्हणजे कितें करपाचें सांग, गाडयेर बसला न्हू बसोनूच फाटसून चारकोल मास्क लावपाचें. मागीर लोक अशें पळयतले, अवी म्हणटलो हें आनी कितें जालां हांगासर. लोक शे आपणाक पळयता, अवीक कितें दिसतलें सांग, आपणाच्या गाडयेक पळयता म्हणून. पळयता जाल्यार चारकोल मास्क लावन हांव बसला फाटसून. मागीर अवी पळयतलो आनी गे व्हरोन म्हाका धपके घालतलो. सारकें न्हू. बसते आहा टायमपास करता, एकटेच आहा न्हू कितें म्हणून करूं. आनी 3 वरां आसा अशेंच. सारकें न्हू अशेंच रावचें पडटलें म्हाका. त्या खातीर हांव बेश्टो टायमपास करता तुमच्या वांगडा. बफिंग चालू आहा पळय बफिंग. गाड़ी लंबा खोलवा ध्यान थोड़ा आगे जा रहा था। हाँ वो गिर रहा है। हे आता गाडान आनी गायज कितें आतां मोबायलार दवरतले कितें रील्स बी पळयतली जाल्यार मेन थींग कितें जाणा, म्हाजो फोनाचो रिचार्जूच काबार जाला. घरा कडेन वायफाय आसता न्हू सो तो कळना रिचार्ज काबार जाला म्हणून. नाजाल्यार पयलीं कितें जातालें सांग, आतां भायर आहा नेट समज चलना जाल्यार समजपाचो रिचार्ज काबार म्हणून. हे पळय तोंडाक हेच्या गोबर गू कितें लावपाचें काम चालू आसा. कोणाक खबर आसा हे चेडवांकूच खबर बाबा कसलें कितें पळय तें. तोंडाक दांताक आनी कितें कितें काडीत आसतात चेडवांचें कामूच हें दोळाके पाणी करपाचें फक्त. लामी पुट्टी तेजे वयर पेंट तेजे वयर आनी कितें चालूच आसता चेडवांचें. पळय काय करता पळय तें बॅरिस्टर गो व्हडलो. सो गायज हे पळय आतां म्हाजें जावपाचें आसा पॅडिक्युअर आनी हे दीदी म्हाजें आतां पॅडिक्युअर करतले. कितलो टायम लागतलो? सारकें अर्दें वर लागतलें खंय पॅडिक्युअर करपाक. सो गायज हे पळय आतां म्हाजें पॅडिक्युअर न्हू चालू आसा. आनी हे पळयात ते दीदी न्हू एक चाकू कसो घेवन काच 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 करून म्हाज्या नाखश्यो सारक्यो घासून काडटा. आनी नाखशान कितले आसले खबर आहा बॅक्टेरिया किडा मकोडा
सगळे ते भायर काडटा आणि बरी सारकी नाक्षो म्हाजे चकचकीत करता आणि बरे सारखे म्हाज्या नाक्षांक करकरीत शेप दिता. आणि हे पळय ब्रश घेतला हे हय धरून कचा 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 करून घासता म्हाजे पाय. सकयल ते पिटे बिटे सगळे आसलेले सगळे आतां भायर काडटा आणि मागीर पळय उदकान पाय म्हाजे डुबोवन दवरता सारके स्मूथ जावपाक. वाव 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 कितें मस्त. सो गायज आतां म्हाजें चालू आसा पॅडिक्युअर. हे पळय आतां स्क्रब बी लायलेले आसा. मागीर म्हाजे पाय पळोवया कशे जाता ते चकचकीत जाता जाल्यार. हे पळय आतां नेल पेंट चॉयस करपाक जाय म्हाका. सो हांव आतां ह्यो कलर घेता. हय बरो दिसता. सो गायज आतां पळयात आमी पिंक कलरनो नेल पेंट घेतलेले आसा आणि ते आतां म्हाज्या पांयांक लायता. कसो दिसता ह्यो कलर कमेंट करून सांगात. खूब हेंचे कडेन कलर आसलेले पण हांवें फक्त ह्योच कलर चूज केलो. ह्यो मातसो म्हाका बरो दिसलो कलर. सारकें न्हू बरो दिसता न्हू ह्यो कलर. हेडलायट ओपन केल्या पळय जगा बॉम्ब. म्हजें न्हू फेशियल जाल्लेलें आसा म्हणजे क्लीनअप पॅडिक्युअरूय जाल्लेलें आसा आणि आतां म्हाजी बारी येतली हेअर स्पा करपाक. हेअर स्पा करपाक कमीत ते कमी 1.5 वर लागता आणि हेअर कटूय हांव बरें मारतलें. मागीर न्हू म्हाजो लुकूच चेंज जातलो. हांवें न्हू खूब फावटी हेअर कट मारलेलो पण म्हाजेर न्हू सूट जायना आसलो आणि आतां हेका हांव बरोसो हेअर कट सांगतलें. आय होप तो म्हाजेर बरो सूट जाल्यार पुरो म्हणून. नाजाल्यार तुमी चडशा व्हिडिओनी पळयल्यात आसतले म्हाका हे विणयो घालच्यो पडटा अश्यो. कित्याक की न्हू म्हाजे केस सारके उराना कळ्ळें तुमकां. म्हणजे चोतो कहो जाता. आतां भायरूच चल्ल्या पुरो मातशें वारें लागल्या पुरो केस अशें म्हाजे तें बरें दिसना न्हू. मातशें हेअर कट लायले हे बरो आसल्यार मातशें तोंडूय बरें डिसंट दिसता. आनी एक कोंब ओडल्यार पुरो. आनी कितले म्हयने जाले कमीत ते कमी आतां वरास जालें हांवें हेअर कट केल्यार. आनी एका वर्सा भितर पळयात म्हाजे केस कितले लांब जाल्यार. तेजे उपरांत न्हू हांवें बरें ट्रिमूय केल्लो जेन्ना हांवें फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट केल्लो पळय 3 म्हयने जाले कळ्ळें तुमकां. 3-4 म्हयने जाले तेन्ना हांवें खूब कट केल्लेले म्हाजे हेअर न्हू म्हटल्यार इतले इतले केल्लेले. आनी विदीन 3 मंथ्स म्हाजे केस खूब वाडलेले आसा बिकॉज ऑफ ऑयल होममेड ऑयल. आनी तुमकां जाय होममेड ऑयल जाल्यार कमेंट करून सांगात. हांव कशें करता ती रेसिपी हांव तुमचे बरोबर शेअर करतलें. आनी गायज पळय म्हाजो पॅडिक्युअर जाल्लेलो आसा आणि आतां हांव रावला नेल पेंट सुकपाक लागून. मातशें सुकपाक टायम लागता न्हू एक 5-10 मिनटां. नाजाल्यार कितें करून फायदो. समज चप्पल घातली जाल्यार तेका सगळें लागतलें सारकें न्हू. सो गायज म्हाजें न्हू पॅडिक्युअर बी जाल्लेलें आसा आणि आतां आमी करतात हेअर स्पा. म्हाजे न्हू केस सारके चोतो कसो जाल्लो आणि ते आतां स्मूथ ह्यो भाऊ करतलो बऱ्या भाशेन. मागीर म्हाजे केस न्हू सारके सिल्की जातले सुळसुळीत सारके. नाजाल्यार पयलीं कातो आसलेलो कातो. आनी न्हू बरें हेअर कट सुद्दां हांव केंसांक दिवपाक सोदता. कित्याक की म्हाका ते विणी घालून घालून वाज येयली. आतां पळोवया कशें जाता तें. हेडलाइट अंडर प्रोसेस एरोक्स. तो गायज हे पळय म्हाज्या न्हू तकलेक आतां हे घातला हेल्मेट. कित्याक की म्हाज्या केंसांक न्हू हेअर मास्क लायला तें न्हू मातशें स्टीम जावपाक जाय कळ्ळें न्हू तुमकां. मागीर तो बरो मसाज करतलो आनी हेतूंतल्यान कितें गरम गरम भायर सरता सारकें खतखतीत. तकलेक बिकलेक सारकें गरम गरम लागता. हें स्टीम शी दिसता म्हाका बरें केस जावपाक. आतां न्हू म्हाजे हे केस जाल्लेले आसा हेअर कट बी करून. आनी पळयात काय बरें म्हाजे केस जाल्या ते. म्हाका तर ह्यो हेअर कट खूब लायक जालो. तुमकां कसो आवडलो तुमकां कसो दिसलो तो आमकां कमेंट करून सांगात. म्हाका दिसता तुमकांय बी आवडलो आसतलो कसो सारकें न्हू. पळयात काय बरें सारकें म्हाजे केस न्हू मोव मोव जाला. अशें दिसता की तेका हात लायत रावूं कशें.
सो गायस माझे न्हू आता सगळे कंप्लीट चाललेले आसा. कितें कितें केल्लें आहे pedicure, हय and cleanup, हम्म hair spa and haircut. पळय हांवें कितें केलां तें म्हाकाच खबर ना. मोये आनी तुमकां खबर आसा हांगासलो न्हू स्टाफ खूब 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 स्वीट आसा सारको. आनी हे बी तेतुरले आनी पळय आतां सारकी बेस्ट करता हांगासली सर्वीस बी सारकी अमेझींग बरी आसा. आनी हे पळय हेणी म्हाजो हेअरकट केला. हा टू गुड खूब बरो हा म्हाका खूब आवडलो. पळय हेणी म्हाजो हेअरकट केला. सो गायज तुमकां बी हांगासर येवंक जाय जाल्यार तुमी येवं शकता. फर्स्ट अपॉइंटमेंट घेवचो पडटा. Anytime. हां जाय तेन्ना येवं शकता न्ही. हां Appointment घेतले बरे. अपॉइंटमेंट घेतल्यार बरें. सो गायज तुमकां हांगासर येवंक जाय जाल्यार पयलीं खंय अपॉइंटमेंट घेतल्यार खंय बरें. कित्याक की थोडे कस्टमर लेट येता, बिजी आसता आनी कोण अपॉइंटमेंट घेता तो सुद्दां खंय केन्ना केन्ना लेट येता. त्या खातीर तुमचो सगळो शेड्यूल हालता न्ही. ओके सो गायज तुमकां हांगासर येवंक जाय जाल्यार तुमी प्लीज हांगासर येयात. आनी म्हाजो तर एक्सपिरियन्स खूब 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 बरो आसलो हिंगासर. 1 2 3 4 हे गाडयेचे सामान म्हणजे एका हात लाय तर तुका खड्डो करतो सांगता तुका. चुप बस म्हाका कितें इंटरेस्ट. माझे हांगा सामान हा एका हात लागात तर तू समज तुझे कितें हातले पळय चित तू पळय बारीक हे कितें. हेडलायट दाखव नाका व्हिडिओ. सो गायज आमी न्हू आतां घरा कडेन पावलेली आसा. आनी अवी न्हू मदींच गायब जाल्लो. कितें गाडयेचे पार्ट्स हाडपाक गेल्लो, कितें करपाक गेल्लो कोणाक खबर. आजुनूय तो तेच घेवन बसला कितें तरी भितर गंजन करता. कितें करता तो म्हाका कांय खबर ना. तेजे सोड. सो गायज हे पळय हांवें केंसांक न्हू हेअर स्पा आनी नेवो हेअर कट दिला कळ्ळें तुमकां. सो ह्यो हेअरकट न्हू आयज कळचें ना म्हणजे 2 दिसां उपरांत तो सारको हो सेट जातलो कळ्ळें तुमकां. पण बरो दिसता सारकें. आनी हांवें केला डिटेन आनी फेशियल कळ्ळें तुमकां. हेजोय ग्लो फाल्यां नाजाल्यार परवा येतलो. पण तरी पूण तुमी पळोवं शकता म्हाजी स्कीन जाल्यार सारकी सुपर स्मूथ सारकें न्हू. हे पळय अशें दिसता की परत परत एका टच करीत रावो. कितें म्हणटात सारकें न्हू. आनी दुसरें म्हणटा तें हांवें केला पॅडिक्युअर. पळय हे माझ्या दातोळ्यान केला. सो गाईज हे केला म्हाका आकान फूल पावर सारखे चीज कॉर्न नगेट्स. आणि पळय आपणाचे चावड चालू आसा. आयज सारखे खूश आहा. आयज कितें तोंडाक केला, कानाक केला, कितें हातीक केला, कितें पांयांक कितें केला. आनी हे पळय टीव्ही चालू आहा. चल पयली एटास मार. सो गायज फायनली आमी घरा कडेन पावलेली आसा. आनी आयज म्हाजो शेड्यूल फूल टायट आसलो कित्याक हांव फूल गाडये फाटल्यान पडलेलो. आयज हांवें गाडयेचे म्हाजे अप्रिलियाचे एंजीन बफिंग केलें. मागीर हांवें एरोक्साची हेडलायट अपग्रेड केलेली आसा. हेडलायट बिडलायट तुमकां आतां दाखयना. मागीर जेन्ना गाडी जातली पळय एकदांच दाखयता फूल मॉडिफिकेशन न्हू सारकें मगो. आनी आयज गेल्ले आग फूल पावर सलुनान सारकें बरी तासल्यान कितें केलें, कितें पांयांक, कितें बोटांक, नाकाक, कानान कितें कितें केलां, धरसून काडला हळशीक सगळें. हळशीक कितें कितें केलां पांयाचे सगळें गोबर काडला हळशीक. तर हांव हांगा घेवन बसा जाल्यार तूं म्हणटा आत नाही केलें. आयज सारकें ते उमेदीन आहा उमेदीन सारकें. इतले पावरफूल उमेदीन आहा पळय. मागीर फूल पावर रेडी जाल्लेले आसा ते एक्झॅक्टली. आनी हांवें कितें चिंतलेलें जाणा ते आंटी कडेन मेळोंक वयतलो म्हणून पणजे म्हणजे हेका सोडटलो आनी थंय वयतलो. पण जालें कितें म्हाका टायम गेलो हांगासरूच. ते हेडलायट केली पळय थंयच उरलो हांव अटकोन. 3-4 वरां म्हणजे थंयच गेली. हेडलायट वायरिंगाचें काम न्हू तें. वायरिंगाचें काम करता आसतना मातशें डिफिकल्ट ते बरो टायम घेवन करचो पडटा. सो हांव तितूनच बिजी उरलो. आनी येस व्हेरी सून तुमकां सांगता कोणी यूट्यूब चॅनल केला ते आतां व्लॉगिंग करतले. मागीर तेज्या बद्दल तुमकां हांव सांगता. सद्या काय तेणी अजून स्टार्ट करूंक ना. स्टार्ट करता तेन्ना सांगतलो. आनी आयज तुजो एक्सपिरियन्स को आसलो तो सांग खूब बरो. फर्स्ट टाइम तो कितें तें सांग. फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स हेअर स्पा
हेअर स्पा करून माझे केस पळय सॉफ्ट हेअर झाला आतला फार्म आणि म्हणजे पळय हेअर फार्म म्हणजे आतला आणि कुटनिंग पळय गो कुटनिंग नो हेअर स्पा हे हेअर स्पा पण आतला सॉफ्ट झाला नो गुगल झाला हट आणि पळय केस मातशे एंट्रीन केला केल्या चुप रे केला आणि आणि पॅडिक्युअर पाय क्लीन केल्या आणि तोंडाक डिटेन आणि क्लीन अप केला आता फाल्यां परवा हांव बरें चकचकीत शायन मारले बल्क हा नाकातले भजे बीन काढल्या मग ती काढून आणि सेपरेट एका बॉक्सान घालून दवरला तुका दिवपाक शाबास तुका पिटीएन काढून दिता ती शाबास बेटा समज गे येस आणि गाईस मेन म्हणटा पळय ते आमकां हे सलून वाल्यान कॉलेबरेट करूंक ना हांवें म्हाज्या बॉल्सांतले पयशे घातले ना हेणी आमकां जे हे आयज अंकिताक जे स्पा आनी कितें कितें केलां खबर आसा ते आमकां एका स्वीट यूट्यूब फॅमिलीन केला यूट्यूब म्हणिना आमची आमची कुडची घरची फॅमिली फॅमिली सेलिया न्हू हय तेजें नांव आतां हांवें सारकें प्रोनावंस केलां जाल्यार म्हाका खबर ना अशी खूब कॉम्प्लिकेटेड नांवां म्हाज्या लायफान आसा सद्या सो म्हाका ते न्हू प्रोनावंस करपाक जायना मागीर लोकांक वायट बीट दिसत म्हणून मातशें भंय दिसता सो हे जे फॅमिली मेंबर आसा तेजो फोटूच घालता हांव डायरेक्ट कोण आनी कितें पळय ते डायरेक्ट तुमी पळयात मागीर न्हू आं सो ह्या मनशान म्हाका ही हेल्प केल्लेली आसा म्हाका न्हू अंकिता ओके सो तेका तेणी खूद सलुनान फोन मारून भायरसून युकेसून फोन मारून थंय पे करून तेका म्हटल्यार तेणी वॉच आपूण तुका एक दिवाळीचो गिफ्ट दिला म्हणून सो तेणी तर दिवाळीचो तेका कितलो काय बरो स्वीट गिफ्ट दिल्लो आसा न्हू फूल पावर सारको सो थँक्यू सो मच म्हाज्या भयणी थँक्यू सो मच फॉर सच अ लवली हेल्प आनी येस आयज काल कोण कोणाचो ना आनी वॉट एवर यू डीड इट्स अ बीग थिंग अशेंच आमचे आनीक फॅमिली आसा एलिस्टर आसा फ्रेडाला आसा खूब अशी आहा मालिफा आसा सो दे आर दे आर बिकम पार्ट ऑफ आवर फॅमिली इवन म्हाजो सारको भाव आसा जूड ही इज ऑल्सो वेरी गूड टू मी तेज्या बाबड्याच्या लायफान घे म्हणून प्रॉब्लम आहा मामी डॅडी पयस आसा लागीं आसा कांयच तेका बाबा हॅपिनस म्हणटा ते कांय ना पयसो खूब केलो तेणी रावलो घराक घर आहा तेजे काय बरें बोंगलो कसो सारको गाडयो घे म्हणून आसा पूण हॅपिनस ना पीस देर इज नो पीस सो देवा कडेन मागता तुमच्या सगळ्यां खातीर की तुमकां बरें हॅपिनस एंड गूड हेल्थ मेळचें म्हणून न्हू हय तर आनी येस व्हेरी सून तुमी गाडी म्हाजी ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ गोवा पळयतले व्हेरी सून हेडलायट म्हाज्या फाटल्यानूच आसा जाली रेडी फाल्यां आतां हांव वयतलो मॅकॅनिका कडेन कितें केलां तें पळोवपाक आयज हांव हेज्या फाटल्यान बिजी उरलो न्हू गो हय आनी सगळें करून जालें फूल पावर येस आंटी बद्दल उलयतालो न्हू तुमकां आंटी कडेन वचोंक मेळोंक ना म्हाका आनी आंटीक हांवें आयज हालीं फोन मारूंक ना बरें दिसना ती जाणटी न्हू बाबडी खंयच्या टायमार न्हिदता कितें न्हिदता तें म्हाका खबर ना ते सोनियात बाबडे तिका फोन मारता आनी तेजी खबर सारकी घेता प्रॉपर सो येस आमी व्हेरी सून तिजे कडेन वयपाचें आसा वीथ अ गूड हेल्प आनी देवाचे कृपेन आमचे भाव जे भायर कामाक आसा यू नो ते कितें म्हणटा ते देवाचे कृपेन फुडें सरोन न्हू हेल्प करपाक सोदतात आनी थँक्यू सो मच गायज फॉर सच अ बीग बीग हेल्प खूब बरें दिसता अशे लोक पळोवन संवसारान न्हू आनी अशेंच आमकां फुडें लायक शेअर सबस्क्रायब कॉमेंट करा चॅनलाक आमच्या सबस्क्रायब करा आनी सांगा आनी येस खूब कॉमेंट येयल्ले कालच्या व्हिडिओन ऑयल कसली ऑयल हेणी सांगलेली कसली ती हेअर ऑयल ती माझी तू चोरून लायताय ती कसली ती सांग मग तेंका एक्सप्लेन कर मग कसली ती तू सांगी ती ते हेअर ऑयलान म्हणजे सगळे होममेड ते शेतात कितें जाता भितर तेतूर केस झडपाचे थांबता नेवे हेअर माझे येता केस झडटाले ते माझे केस बंद जाले न्यू हेअरूय नेवे केसूय येता म्हाका नेवे केस येता परत मातशे धवे केस असलेले नॅचरल कलर सुद्धा येता केसांक एक्झॅक्टली कळ्ळे आणि स्मूथ आणि सिल्की जाता एक्झॅक्टली सो आतां ते तुमच्या ते इतले कॉमेंट येयल्लेले आसा न्हू जाल्यार तुमकां आमी ती रेसिपी करून कशें कितें करतात ते करून युट्यूबार घालता तुमी फुडें सरा आनी तुमचे केस वयता खड्डे जातात टोकलू हैवान जातात जाल्यार ते कंट्रोल करात मातशें आणि मेन थिंग आता पळयात माझे केस कितले आहा ते आणि मागीर 2 महिन्यान मागीर पळयात हा कशे कितें जाता ते. कशें जातले खड्डो चूप रे लांब 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 इतले लांब जातले इतले ते ल्हान जाल्यार बरें आसा
सो गाईज मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओन लाईक शेअर सबस्क्राईब कमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कसे असतात पळय ते मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओ टिल देन बाय बाय बाय